मुख्यमंत्र्याच्या गैरहजेरेत कॅबिनेट वेळ प्रसंगाक बाय सर्क्युलेशन जाताली हो प्रकार नवो न्ही, मात हालीं पर्रीकारान नेमिल्ले 3 मंत्र्यांची समिती तेच वाटेन चल्ल्या. म्हत्वाची कामां आडकुची न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्यान 3 मंत्र्यांची कॅबिनेट एडवायझरी समिती नेमल्या. समितीच्यो 12 बसका जाल्यो, चडश्यो मायनिंगाचेर. सध्या ही सीएसी मोठ्या कामांचे अर्थीक प्रस्ताव बाय सर्क्युलेशन क्लियर करूंक लागल्या. सोमारा सीएसीन बाय सर्क्युलेशन 73 कोटींची कामां क्लियर केलीं. पर्वरे वाठारात अंडरग्राउंड केबलिंग कामाक वीज खात्याक 40 कोटी. जीटीडीसीच्या साधन सुविधांच्या कामाक पर्यटन खात्याक 16 कोटी. इफ्फी 2017ची बिलां क्लियर करूंक म्हायती प्रसिद्धी खात्याक 6 कोटी. पर्वरे मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर फायर स्टेशन उबारूंक WRDक 4.43 कोटी. मांद्र्या मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर उबारूंक 3.82 कोटी. दवर्ले जंक्शन ते रावळ फोंड हॉट मिक्सिंगाक PWDक 2.12 कोटी. सीएसीची फाटली एकठांय बसका 26 एप्रिलाक जाल्ली. एका म्हयन्यांत सीएसीन फायनान्शियल क्लियरन्सां केल्यात ती सुद्दां बाय सर्क्युलेशनान. घडये मंत्र्यांक एकामेकाचें तोंड पळोवंक फुरसत ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.